भगवंत पावल म्हणटा फेस्कारांक बरोवन भुरग्यांक राग हाडिना काय. आमी भुरग्यांक राग हाडटा. तूं घराचो बापूय कितल्या वरांचे भितर सताय ते पळय. आमी भुरग्यांक देख शिकयता. घराचो बापूय वेळार भितर सरना. घराची आवय हा पळय ती आनी आपले कित्याक कोत्ता. भुरग्यांक राग हाडटा हांव. बाबणे पयलेंच गायन केलां. कितें गायन केलां आमी गायतें. धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जायात. धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन भुरग्यांक म्हजेशी येवं दी. धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जायात कित्याक स्वर्गीचें राज तांचें. भाव भयणींनो, थोड्यो वस्तू मनान दवरुया. भुरगें देवाचें देणें आनी त्या पासत घडयेक नोको जावन घडयेक हांवें कोणें भुरग्याचो जीव घेतला जायत. घडयेक म्हज्या काजारी जिवितान, घडयेक म्हज्या आंकवार जिवितान हांवें घडयेक जीव घेतला भुरग्याचो. देवा मुखार तुजे पातो कळकून घेव आनी मिसान बोगसणें माग. बोगसणें जीव घेवप हें सादें पातोक न्ही, मोट्टें पातोक हें. आनी त्या पासत भाव भयणींनो, तूं कुमसार जावंक ना. हें पातकाचें कुमसार जावंक ना. पाद्री आहात थंयसर वच आनी बरें कुमसार जा. देवाचें उतर म्हणटा तुज्या पातकाची दूख दवर, बरें कुमसार जा, देव बोगसुतलो. भाव भयणींनो, आमी देवाक आर्गां दिवया. सगल्यांनी आर्गां दिवंक जाय. सगल्यांनी देवाक आर्गां दिवंक जाय. कित्याक म्हजे मायन आनी तुजे मायन पायन तुका संवसारांत हाडूंक भार घेतलो. म्हजे मायन पायन आनी तुजे मायन पायन आमकां संवसारांत हाडल्यात आनी रस्त्यार सोडूंक नात, खूंय उडोवंक नात. निकतोच हांव पाद्री जावन मेर्से इगर्जेन पातकूर कसो गेल्लो. आनी अशेंच नातालांच्या दिसा 26 तारखेर वा 27 तारखेर क्रिसमस जावन सकाळचो हांव मॉर्निंग वॉक करतालो 5:00 5:30 सुमार इगर्जीच्या दारार, मेर्से इगर्जीच्या दारार एक भुरग्याक दवरलेलें कोणें. एक भुरग्याक सोडलेलें. मागीर ताका उखलून हाडून मागीर आमी ताका पुलिसेच्या ताब्यान केलें. भाव भयणीनो, आमचे मायन पायन आमकां जल्माक हाडून कोणाच्या दारार हांगासर सोडोवंक ना. पूण आपल्या कडेन घडटा ते भाशेन त्याग करून, सॅक्रिफायस करून आमकां ल्हानाची व्हड केले. त्या पासत तुज्याय आवय बापायचो उगडास कर.